नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश पुरब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान दिलो राजिनामो. रमेश तवडकारूय दितलो सभापतीचो राजिनामो फाल्यां सोपूतविधी. मुळगांवां जावपी ESI हॉस्पिटलाचें काम बेगीन घेवच्या हातात. खासदार सदानंद शेट तानावडेची राज्यसभेत मागणी. मडगांव पोरण्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटला कडेन 2 गटां मदीं जाली वादावादी झगडी. 2 जाणांक दुखापत. उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केले भरती. संरक्षण वंटीचें काम उण्या दर्जाचे संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR करून करतलो ब्लॅकलिस्ट. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकराची शिटकावणी. उदरगतीची कामां करपाचें सोडून भाजपाची फक्त बोलबच्चनगिरी. थियेचो आदलो आमदार किरण कानोळकरान सरकाराचेर काडलो फोग. गोमंतक टीव्हीच्या बातमेची भौशीक बांदकाम खात्यान घेतली दखल. बोरये पुलाच्या दुरुस्तीचें काम घेतल्या हातात. पुलाची जाल्ली सामकी चवथिकाय. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान बुधवारा आपल्या मंत्रीपदाचो राजिनामो दिलो, जाल्यार रमेश तवडकारूय बेरेस्तारा सभापती पदाचो राजिनामो दितले. फाल्यां दनपारां सोपूतविधी जातलो. आयज फाल्यां करीत निमणे मंत्रिमंडळ फेरबदलाक म्हूर्त सापडलो. पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान बुधवारा आपल्या मंत्रिपदाचो राजिनामो दिलो. भलायकेच्या कारणाक लागून आपूण मंत्रीपद सोडटा म्हूण आलेक्सान जाहीर केला. रमेश तवडकारूय बेरेस्तारा सभापती पदाचो राजिनामो दितले. फाल्यां सोपूतविधी जातलो. गोविंद गावडेक मंत्रिपदा वयल्यान काडले उपरांत ताचें एक मंत्रीपद रिते आशिल्ले. ते उपरांत आतां आलेक्सान मंत्रीपद सोडला. ताका लागून मंत्रिमंडळांत 2 जागे खाली आसात. ह्या दोनूय जाग्यांचेर मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी सभापती रमेश तवडकार हांकां मंत्रीपद मेळटलें. ह्या दोगांचो सोपूतविधी फाल्यां दनपारां जातलो. आतां कोणाक खंयचें मंत्रीपद मेळटा तें पळोवचें पडटलें. No, I'm not giving up. Because I believe I have improved drastically. I believe in the next 1 week I'll be back to my good old self. I'm not. But I'm giving due to personal reason. And I think I'll be relieved of a lot of responsibility that I have taken on my shoulders. And that's it. पर्सनल म्हणल्यार पार्टी लेवलाचे पर्सनल I have no problem with the party. I will still continue to be a member of the party. I have no issue with the party. So you are already in. Once I talk to you, I'm still a cabinet minister. But once I talk to you, we'll send a letter to the chief minister's office because he's not involved. So chief minister मेळ्ळे तुम्ही? No. But I'll meet him tomorrow. Okay. सडनली सर मदींच असं डिसिजन. I was toying with the idea for some time. Ultimately, I decided enough is enough and decided to put my paper. विस्तारान मातशें सांगता तुमी किती विस्तार मंत्री पदाक येता मिनिस्ट्री मेळपाची आसा इतली वर्सां जाली. अरे जालें तें फाल्यां शपथी जाता मरे. कन्फर्म जालें कन्फर्म फाल्यां शपथी जाता. फाल्यां 12 आसा जे कोण येवपाक कितले वरांचेर जाता? 12 आनी तुमचे पोर्टफोलियो सांगलाय हां फाल्यां बरें आतां आनी सांगता No, so I have to my sir, now I am portfolio ना ताजे त्या संदर्भात काम काय बोलले ना फाल्यां दोग तुम्ही आणि दिगंबर कामत एक गजाल तुका विचारपाक जाय म्हणटा पयलीं. एक आमचो रमेश तवडकर बाब आनी दुसरो दिगंबर कामत. आनी म्हाजो विशय पळय म्हणटा पळय न्ही तो हे कशें आसता की
इलेक्शन घेवचें पडटा. आता त्या टायमार जेन्ना पळय इलेक्शन पळय घेतले तेन्ना पळय कोण पळय फीड करतलो नॉमिनेशन आनी तेजे नंतर मागीर इलेक्शन जाले उपरांत पळय रिजल्ट कळटले तोच तो सभापती जालो असो विशय आसता. बाकीच्यांनी म्हणटा पळय हो हें जाता तशें ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पुराय गोंयांत मडगांवां एकूच ESI हॉस्पिटल आसा आनी ताका लागून उत्तर गोंयच्या कामगारांक भलायकी तपासपा खातीर पयस वयचें पडटा. देखून दिवचल तालुक्यांत येवपी मुळगांव वाठारांत 150 कोटींचे 150 खाटींचे ESI हॉस्पिटल उबारचें आनी ताचें काम बेगिनांतले बेगीन हातांत घेवचें अशी मागणी राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत मागणी केली. My special mention is need for establishment of 150 bedded ESIC hospital at Mulgaon in North Goa district. I rise to draw the attention of the government to the urgent need for establishment of 150 bedded Employee State Insurance Corporation Hospital at Mulgaon in North Goa district in Goa. At present, the ESIC scheme covers over 2.54 lakh insured person and approximately 8.5 lakh beneficiaries in Goa. A large number of these insured persons reside in North Goa district. Currently, Goa has only one ESIC hospital located in Margaon in South Goa district. This results in difficulties for insured workers who have to travel long distance for seeking timely medical attention and treatment. In this regard, it is also important to note that in the 189th meeting of the ESIC, the acquisition of approximately 5 acres of land at Mulgaon was approved at a proposed rate of rupees 14.16 crore for the construction of the ESIC hospital, and accordingly the sale deed was executed in December 2023 and possession of the land was also handed over to the ESIC by the Goa Housing Board Corporation. This new proposed ESIC hospital in Mulgaon, North Goa district, will be operated directly by ESIC and will cater to nearly 1.35 lakh insured person in North Goa, as well as an insured person is adjoining Sindhudurg district of Maharashtra, which also lacks an ESIC hospital. This new ESIC hospital in Mulgaon is not just a need, it is a critical requirement for the welfare of the insured working population in the North Goa district. I appeal to the government to ensure that the construction of the 150-bedded ESIC hospital at Mulgaon is taken up on priority and that all pending processes are expedited at the earliest. मडगांव पोरण्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटला कडेन 2 गटांमदीं झगडी जाली. गाडी लायिल्ल्याच्या निमता वयल्यान 2 गटांमदीं वादावादी जाली. ह्या वादावादीचें रुपांतर झगडेंत जालें. हातूंत 2 जाण जखमी जाले. देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले आनी फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मडगांवच्या पोरण्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटला कडेन 2 गाडयो एकमेकांक लागल्यो. उपरांत दोनूय गटां मदीं वादावादी जाल्यो. ह्या वादावादीचें रुपांतर उपरांत झगडेंत जालें. एका गटान दुसऱ्या गटांतल्या एका दादल्याचेर फायर एक्सटिंग्विशर मारलो. हातूंत 2 जाण जखमी जाल्ल्यान तांकां सध्या उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. ना इन्सिडेंट कितें जालो रोडाचेर? रोड रेज अशें म्हणटात. अरेस्ट बी केला कोणाक? मेडिकलाक धाडला दोनी पार्टी. हय कन्फर्म करतात. कितें साहेब सुरी मारल्या ती बरी गजाल. काय खबर ना सध्या. तुमी आतां रोड रेजाचे इन्सिडंट तो ते व्हेरीफाय करता. We will take a call. कितले भुरगे इन्वॉल्व आशिल्ले? Around 4 to 5 people are involved as of now. वो भाई इधर से आ रहे थे तो उसने साइड मार के आगे गाड़ी रोक के बोलता तूने मारा. फिर कई लोगों को बुलाया. वो ऑलरेडी 2 जने दिखे थे शायद. फिर भाई ने जान बचाने के लिए इधर आए. मार दो आए उधर. फिर 15-20 मिनट आन के इधर हॉस्पिटल में घुस के फायर एक्सीडेंटर से सीधे ही मारा. भाई बेहोश उधर पड़ा है. क्या मारा? फायर सिलेंडर मारा. सिर्फ बहुत मारा. मुझे ही मारा. मैंने बचाने के लिए आया. मेरे भाई को ही मारा. मेरे कजन ब्रदर को सबको मारा. 15-20 लगे थे. तुम कहाँ जा रहे थे? जी भाई खाना खाने के लिए जा रहे थे. भाई का आरटीओ तो एरिया है. आरटीओ ऑफिस के पास में.
तुम इधर रहते हैं गोवा में? भाई का नाम क्या है? राशिद। रशीद। तुम्हारा नाम? माय नेम इज शाकिर अली। शाकिर अली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। सेगीत पडपी पावसाक लागून मुरगांव पालसण बांदिल्ले कांय भाग कोसळ्ळो। पालसण कोसळिल्ल्या सुवातेची मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान पळोवणी केली। उण्या दर्जाचें काम केल्ल्या खातीर संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टार आड FIR दाखल करतलो, तशेंच संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टार ब्लॅकलिस्ट करतले अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान सांगलें। हे काम जे आमी फास्ट ट्रॅकाचेर घेवन हे कंप्लीट करपाक लागून घेतलेले इनिशिएटीव घेतलेले, सो ते स्टार्ट जाले, बऱ्या भशेन काम जाताले, बट काही कारणांक लागून हे जाले। तेजो ब्लेम गेम ना, बट एक तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लो आसा हांगा, तुमकां मिडियाक सांगलेलो इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एडिशनल कॉस्ट नासतना वॉट एवर वॉज द टेंडर अलॉटेड अर्लियर त्या टेंडराच्या अमाउंटाचेर ते काम करून घेतले, इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एडिशनल कॉस्ट तेजे भितर जावपा ना, ते तेजे भितर जातलो एंड आय विल पर्सनली सुपरवायज इट। आमच्या मदीं बाकीचो फुर्तादो बाप आसा जो हायवेचो आमचो हेड आसा, सो ही इज ऑल्सो विथ अस। तेका मुद्दाम माफयलेलो आसा, कित्याक हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर येयल्या कारणान, कित्याक हो टेंडर जो आसा तो आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटान करना, सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर तेंच्या अंडर काम दिल्लेले आसा। आणि म्हाका दिसतालें की बऱ्या भशेन एक काम जाता, बट काही कारणांक जे तेंच्यांनी एक्सप्लेनेशन दिला टेक्निकल, आता टेक्निकल ते खूप कितें सांगूंक शकता, बट लोकांक रियलिटी जाय। तुमी जशें म्हणटा लोकांच्या मनान एक भंय जावपाक नाका, कित्याक फाल्यां तो पार्ट कित्याक पडपाना काय म्हणून जे तुमी क्वेश्चन करता, म्हाका खंय तरी दुबाव आसा। बट जेन्ना येदी व्हडली प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूट जेन्ना हे हेड करतालो, म्हाका दिसता असो आमी दुबाव घेवंक शकना। आणि म्हाका खंय दिसता तेच्या लागून हांवें मुद्दाम PI आमचो मुर्मा गोवाचो तेकाय जायना आत्तां फोन मारून आपयला हांवें, कित्याक म्हाका खंय दिसता की हेंचेर इन्क्वायरी जावंक जाय। थिवी मतदारसंघात उदरगतीची कामां जावंक नाशिल्ल्यान थिवीचो आदलो आमदार किरण कानोळकरान सरकाराचेर फोग काडला। उदरगतीची कामां करच्या बदला सरकार बोलबच्चनगिरी करपाक व्यस्त आशिल्ल्याचो आरोप ताणें केला। तशेंच गोंयचे लोक आतां भाजपाचेर विश्वास दवरिनात, तशेंच थियेचे सद्याचो आमदार लोकां खातीर काम करपाक अपयशी थारिल्ल्याचो आरोप लेगीत किरण कानोळकरान केला। सध्या हांगासर भारतीय जनता पार्टीक एंटी इनकम्बन्सी खूब जाल्ली आहा, लोक नाराज आहा, म्हारगायेच्या बाबतीन म्हणत व बाकीच्या सगळेच बाबतीन सरकार उलयता पण प्रत्यक्षान काम करिना। उलयता, लोकांचे कान सादयता हांव म्हणटा, म्हणजे आमी एक म्युजीक आयकता आणि बरें गाणें म्हटलें म्हणटा, बरें म्युजीक जालें म्हणटा, पूण ते तरी प्रत्यक्षान म्युजीक आसता, म्हणजे परतून आमी जर ती रिप्ले केली जाल्यार आसता, पण हांगासर कितें जाल्लें आहा, सरकार खाली बोलबच्चनगिरी करता, हेच्या भायर प्रत्यक्षान कांय करिना। हे लोकांकूय जाणवल्या, जेन्ना तूं निवडून येता तुज्या भितर ती कुवत आसपाक जाय की सरकार जर ऑपोजिशनान सुद्दां आहा, हांव रुलिंगान आसलो, हांव रुलिंगान आसतना हांव स्वता सरकारा कडेन झगडोन कांय गोश्टी जायना ते झगडोन करून घेतालो, म्हणजे झगडोन इन सेन्स जे प्रखर मुद्दे मांडप, विधानसभेन मांडप किंवा सरकारा फुड्यान मांडप, मंत्र्या फुड्यान मांडप, आनी म्हजी खुबशीं कामां त्या टायमार केल्ली आहा। हांव सत्य नासलो तेन्ना, पण सत्य नासलो सुद्दां म्हणून तुका एकदां कशें आसता, आमदार मंत्र्यांचेर सरकाराचेर खूब लोड आसता, ते आपले जे आसता काम हे पडते तांकां सांगप आनी ते करून घेवप आसता। आयज हांगासरलो जो आमदार आहा हो खंयच केन्ना थिवेकारांचें काम करताना दिसलेलो ना। लोक हांगासरल्या आमदाराक, थिवेच्या आमदाराक आनी जो मंत्री आहा खास करून तेका कंटाळले आहा, म्हणजे विटलेले आहा। आमदार आसून नासून सारको, सो हेका लागून लोकांक परिवर्तन जाय, लोकांक चेंज जाय थिवेन। सो ह्या चेंज करपाक लागून लोक एकदम तयारेन रावल्ले आहा। हांवें पयलींच्या पेक्षा म्हणजे 12 जे भाशेन लोक तयारीन आसले तेका घरा धाडपाक, जे 17 म्हाका दिसले ना वो 22 म्हाका दिसले ना, पण आयच्या टायमार हांव सांगता तुका जे म्हजे पोरणे लोक आसले, पयलींचे लोक आसले, ते लोक आयज एक्टीव जाल्ले आहा। प्लस आनी जायते लोक आहा जेंकां दिसता की थिवेन आसून नासून आमी सारके कांयच ना कशें, ह्या लोकांक दिसता की आयज हांगासर परिवर्तन जावपाक जाय आनी परिवर्तन घडोवपाक येन्नाच तर लोकांनी तयारी केल्ली आहा। बोरये पुलाची अवतिकाय जाल्ली। पुलाक पडिल्ल्या फोंडकुल्यांतल्यान लोखणाच्यो सरयो दिश्टी पडटाल्यो, देखून गोमंतक टीव्हीन ही बातमी उक्ताडार हाडिल्ली। उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याक जाग आयली। सध्या भौशीक बांदकाम खात्यान पुलाची दुरुस्ती करपाचें काम हातांत घेतलां। ह्या कामाक लागून पुलाच्या दोनूय वटेनी येरादारीची कोंडी निर्माण जाली। ताका लागून कामार वचपी लोकांक कळाव जाल्ल्यान लोकांनी तिडकूय उक्तायली। तशेंच ह्या पुला समांतर नवो पूल बांदपाची मागणी गाडयो चलोवपी चालक आतां करपाक लागल्यात। बोरये पुलान जे रस्त्यार खड्डे पडलेले आनी ताका रोड दिसपा लागलेले
ताका लागून सध्या दोनूय वाटेचे ट्रान्सपोर्ट हेवी जाम जाल्लो आसा. फोंडा ट्रॅफिक पुलीस हांगा हजर जाल्ले आसा. तशेंच आज सकाळीं PWDचे कामगार हांगा रस्त्याचें रिपेरींग काम करपाक येयल्ले आसा. सो आयज नाल्यार फाल्यां 2 दीस भितर हें रिपेरींग काम जावपाची शक्यता आसा. गेले कांय दिसां पासून हे खड्डे आशिल्ल्या कारणान हांगा लोकांक खूब प्रॉब्लेम जातालो. तशेंच लोक लेट पावतात, कामां वचपाचे लेट पावताले. सो PWDन हेचेर दखल घेवची आनी रोखडोच एक दुसरो समांतर पूल बांदपाचोय मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. बोरयेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नील च्यारी. गवळवाडा निरंगाच्या सुमती वेळी भिका समाज वावरपी शिवप्रसाद शिरोडकर हाणें मजतीचो हात दिवपाचें आश्वासन दिलां. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून सुमतीच्या घराचे छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ले. ह्या विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारीत केल्या उपरांत शिरोडेचे समाज वावरपी शिवप्रसाद शिरोडकर हाणें तिका मजतीचो हात दिलो. गवळवाडा निरंकाळ रावपी सुमती वेळीप ह्या जाणट्या बायलेक कोणाचोच आदार ना. ती आपल्या घरांत एकटी एकसुरी रावता. सरकारा वतीन मेळपी 2000 रुपयांच्या आदाराचेर ती आपली जीण जगता. सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून सुमतीच्या घराचे छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आसात. तशेंच तिच्या घराक गळटी लागल्या. कोणाचोच आदार नाशिल्ल्यान सुमतीक घराची दुरुस्ती करप शक्य ना. हे विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी उक्ताडार हाडिल्ली. हाची दखल घेत शिरोडेचे समाज वावरपी शिवप्रसाद शिरोडकर हांणी सुमतीच्या घरा वचून तिका मजतीचो हात दिवपाचें आश्वासन दिलां. सो हांव हें आई तुजें हें काम घराचें करता आनी तूं कांयच टेन्शन घेवपाचें कांय गरज ना. कळ्ळें? देव आसा, देवूच धाडटा आमकां करपाक आनी आमी करतले. तूं सुसेगाद राव. तें पयलें हांवें घर तुजें खूब त्रास जाल्या तुका आनी म्हाका रिपेरींग करून दितले तुमी? हय, हें फूल रिपेरींग करून उदकाचें कितें आसा पळय पडटा तें सगळें पॅक सगळें क्लियर जातलो. एक्चुली हें म्हाका दिसता 15 दीस पयलीं न्यूज घेतिल्ली गोमंतका. ही म्हाका काल एक लोकल न्यूजपेपरार फॉरवर्ड जाली की हांगा अशें प्रॉब्लम आसा म्हणून. सो सांगपाचें म्हणल्यार हांव शॉक जालो की कोणें कांय हेल्प करूं ना. म्हणल्यार कोणें करपा जाय आशिल्लें त्या लोकांनी करूं ना. सो आमी करया ती आतां आनी क्लियर तिका ती उदकान रावपा ना हाजे फुडें. तिकाय रायट आहा बरें जगपाचें. बेतोडा पंचायत एरियेच्या गवळवाडा हांगा रावपी एका जाणटे सुमती वेळीप हिच्या घराचे छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ले आनी हेची बातमी कांय दिसां पयलीं गोमंतक टीव्हीन दाखयल्ली. ह्या बातमेची दखल शिरोडेचे समाजसेवक शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी घेतलेली आसा आनी तेणी ह्या घराचे मंगळार इन्स्पेक्शन करून फूल छप्पर रिपेर करून दिवपाचें तिका आश्वासन दिल्लें आसा. शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी जून म्हयन्याक वाजे शिरोडा हांगसरल्या समीक्षा नायक हिच्याय घराचें रिपेरींग करून तिका एक मोठो आदार दिल्लो आनी सुमती वेळीप हिकाय बीन आपूण बरो आदार घर रिपेर करून तिका आदार दिवपाचो तेचो मनोदय व्यक्त केल्लो आसा. ताका लागून स्थानीक लोकांनी खरेंच शिवप्रसाद शिरोडकर हेचे आभार व्यक्त केले वयता. तशेंच शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी गरीब तशेंच कोणूच दखल घेतलेली नाशिल्ल्या लोकांक मदत करपाक आपूण सतत उपलब्ध आसतलो अशें आश्वासन स्थानीक लोकांक दिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या नूतनीकरणाच्या कामाक सुरवात जाल्या. जातूंत मुखेल सभाघर, ब्लॅक बॉक्स थिएटर आनी एनेक्स इमारतीचो आस्पाव आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें तेंको दिल्ल्यान मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाणें हो उपक्रम हातांत घेतला. नूतनीकरणाचें काम दर्जेदार आनी वेळार पुराय जावचें म्हणून फामाद चित्रपट आनी नाट्य कलाकार विजय केंकरे हांच्या अध्यक्षते खाला देखरेख समिती स्थापन केल्ल्याची म्हायती रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तलकान दिल्या. हॉल सिलिंगाचें काम आसा, चेअर्स रिपेअर्साचें काम आसा, कार्पेट रिप्लेसमेंट काम आसा, स्टेप्सां लायटी आसा त्यो काम आसा, कर्टन मेन कर्टन सायड कर्टन ताजें काम आसा. हे सगळे गोष्टी चालीक लागिल्ले आसा. प्लस ब्लॅक बॉक्सांनी तेच हॉल सिलिंग आनी कार्पेट आनी चेअर्स करपाचे पडटे सगळे लिकेज आशिल्ल्यो त्यो डॅम्पनेस जातालो ते सगळे क्लियर करपाक जाता. प्लस एनेक्स बिल्डींग जे काम आतां नवीन चालू केला निधी जाता ताजी खातीर ही सुपरवायझिंग कमिटी केल्या. सुपरविजन करपी कमिटी भितर आमी जनरल कावन्सिलान ठरयलें की कोण आसचें. जनरल कावन्सिलान ही रवींद्र भवनान सुपरवायझिंग कमिटी जाल्यार नाव वी आर गोइंग टू सेंड इट टू DAC.
कळ्ळें ताका दाखवा ही कितें ही इंटरफियर जावपा ना, ही फक्त रिपोर्ट करतली काम जाल्लें तें सारकें चल्लां काय ना आमकां. पूण आमी कितें म्हणलें तातूंत भितर PWDचे लोक जाले. सो देर वील बी गुड कोऑर्डिनेशन. नाल्यार तूं सांगता ताका सांगता तो मागीर ताजी फिल्टर करून ताका सांगता तें नाका. So we have given the responsibility. Atul Bitar chairman was decided as Vijay Kenkre, who is also chairman of task force, which is approved by the government. So ताका ताणें काडलो. फाटल्या 4 दिसांसावन सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून दांडो सांग्यावयल्या मार्सियाना बरेटो हिच्या घराची वणत कोसळ्ळी. सुमार 80,000चे लुकसाण जालें. घरात कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी. काल इकरांक सुमार अकस्मात ओणवतच कोसळून सकला पडली. दोनूय बेडरूम गेले. दोनूय बेडरुमांत फ्रीज आसली, गॉड्रेज आसली, आलमारी आसले, सगळे तेंचेर पडले. सगळे चिरे ईट सगळे आख्खी ओणव तेंचेर पडले आनी सगळे चिऱ्या जावन. ती ओणत आसली ती कसली मातयेची कितें? वत चिऱ्यांची वत इटांची. कित्याक लागून पडली म्हणटा तूं? 3 दीस रेग्युलर पावस पडलो आनी सगळे फूक मारून पडले ते. पूण ही वणत पडल्यान कोणा कितें जालां बी तुमगे हेका? आमी कोण नासली. आमकां नेबरान फोन मात्रच आमी येयली पळोवपाक आनी सगळे उदीक भितर पडटा तें पळोवन मागीर कार्पेट हाडून घायली. आतां तुमकां कितलेशें लुकसाण जावचें दिसता? जातलें 80,000 पूण. आतां तेतून पोना कितें कितें आसा म्हण तुवें? जायते सामान आसलेलें. सगळे सामनाचे सगळे पडले ती पडोन. आतां आलमारी आसलेल्यो? आलमारी मदराचे 2 आलमारी आसल्यो, 2 गॉड्रेज आसल्यो, फ्रीज आसलोली आनी जायते सामान आसलें बेडरुमान. हरशीं घरांत कोण रावनात? कोण ना. आमी आसली 15 ऑगस्ट येयल्ली आमी. हरशीं तुमी खंय रावता? हांव सांतिस्तेव रावता. ओके. पूण हें घर खाली आसा? हय खाली म्हणजे माय रावताली. माय एकटी पडटा म्हणून हांव मागीर आमगेर घेवन गेलें. ती 78 इयर्स. ओके. ती एकटी पडटा म्हणून हांव आमगेर घेवन गेलें ती. आतां ही फायर स्टेशन टीम केन्ना येयले? राती येयल्ले. राती येयले तेन्नाच्यान आतां परत येवन ते परत येवन सगळे साफ करता. मुळगांवच्या खेळा मैदानाच्या वयल्यान जाल्लो आरोप दिशाभूल करपी आसा. खेळा मैदानाच्या बांदकामात अजिबात आर्थीक घोटाळो जावंक ना अशें स्पश्टीकरण मुळगांव पंचायतीचे सरपंच मानसी कवठणकर हाणें दिलें. खेळा मैदानाचे शिल्लक आशिल्लें काम दीनदयाळ येवजणे खाला पुराय करतले अशें सरपंचांनी ह्या वेळार सांगलें. खेळा मैदानाच्या विशया वयल्यान फाटल्या 27 जुलयाक जाल्ले मुळगांव पंचायतीच्या ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जाल्लो. खेळा मैदानाच्या बांदकामाक आर्थीक घोटाळो जाला असो आरोप ग्रामसभेत जाल्लो. पंचायत मंडळाच्या राजिनाम्याची मागणी लेगीत ग्रामस्थांनी लावन धरिल्ली. हे फाटभुंयेर मुळगांव पंचायतीन पत्रकार परिशद घेवन आरोप न्हयकारले. सरपंच मानसी कवठणकर आनी हेर 3 पंचवांगडी हजर आशिल्ले. आमचे सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार दिसता ग्रावंडाच्या बाबतींत लोकांनी आमकां खुबशे प्रश्न केले. कंप्लिशन ऑर्डरीचेर तुजी सायन कशी गेली? कंप्लिशन ऑर्डरीचेर सायन आमी केन्ना मारता? जेन्ना हायर ऑथॉरिटी कडसून आमकां अप्रुवल येता की तुमी तांकां तेजी बील पास करून दिवचे ह्या कामाचे, तेन्ना आमकां कंप्लिशन ऑर्डरीचेर सायन मारची पडटा. सेकंडली तेंच्यांनी आनी एक पॉयंट नोट केलो की वयर जी डेट आसा ती कॅन्सील अशी मार्क करून सकयल डेट घातल्या. तांकां दिसलें आसतलें की ती डेट आमी मुद्दम घातल्या अशी, पूण ती मुद्दम डेट घालूंक ना. आमच्या ऑफिशियल पेपरांचेर बायटींग आमकां लावंक मेळना. तेजी प्रिंटींग मिस्टेक जाल्ल्या कारणान ती डेट अशी अंडरलायन करून सकयल डेट घातली. ते एक जालें. सो ताका लागून आमचें अशें म्हणणें आहा की आमी पंचायत बॉडीन कसलोच फ्रॉड ग्रावंडाचे बाबतींत करूंक ना. आमी एक पयसो भितरलो कमिशन म्हणून हे करूंक ना. आमी आमकां फक्त आमचें इंटेंशन फक्त इतलेंच आहा की तो ग्रावंड बेगिनाच्या बेगिना कसोय करून जावचो आनी तो आमच्या प्रयत्न अजून चालू आसा. आमची सगळ्या DOPन दीनदयाळ हेची चालू आसा फायल. ती फायल आतां आमी बेगिनाच्या बेगिना पास करतली आनी बेगिनाच्या बेगिना हें काम जे कन्सल्टंटान आपल्या प्लॅना अंडर घातलेलें आसा तें आमी कंप्लीट करून घेतली. इतलेंच आमी आमच्या ग्रामस्थांक सांगूंक सोदता. तुमी आतां तुमचें स्पश्टीकरण दिलें न्हू. कालचे खास स्पेशल मिटींग जाल्ली, ते मिटिंगेक तुमी रेजिग्नेशन दिता म्हणून मान्य कितें केल्लें? अशें जालें की आमकां ते अशें उलोवपूच दिनाले. अशें येवपाक तुमी व्हिडियो पळयला आसतलो की ते अशें एक येवन अशें म्हणजे जायनाले कितें करतले जायनाले कितें अशें करून ते आमकां विचारपाक लागले. आमी त्या टायमार प्रेशरायज जाली भियाली आनी सो आमी त्या हितून तांकां सांगलें की चल जायना जाल्यार आमी दिता. आमच्या त्या टायमार लोकांक शांत करपाक जाय कित्याक लोकांचे तकलेन दुसरेच विचार भरलेले आसले की खरेंच दिसता आमी फ्रॉड केला की काम करता म्हणून.
आणि मागे जेन्ना आमची 3 शेअराची एक फायल एप्रूव जावन येयली दीनदयाल अंडर, तेन्ना आमी कितें केलें, दीनदयाल अंडर आनी ते पंचायत फंडा हितून दोनी हितून ती फायल रिपीट जातली म्हणून एक आमी रेजोल्युशन सुद्दां घेतलेलें आनी ती रेजोल्युशन कॉपी आसा आमच्या कडेन की आमी ते डिलीट करून त्या 3 शेअरान काम घेतलें म्हणून. खंयचे जे टॉयलेट आनी रिटेनिंग वॉल आनी 3 मीटर जे आमी वायरींग नेट आशिल्लें कॅन्सल करपाक ते हितून घेवपाक ते रेजोल्युशन सुद्दां आमच्या कडेन ऑफिशियल आसा आनी ते ऑफिशियल रेजोल्युशन आमचें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ESI हॉस्पिटल आसा ताका लागून उत्तर गोंयच्या कामगारांक भलायकी तपासपा खातीर पयस येवचें पडटा. देखून दिवचल तालुक्यांत येवपी मुळगांव वाठारांत 150 खाटींचे ESI हॉस्पिटल उबारचें आनी ताचें काम बेगिनांतले बेगीन हातांत घेवचें अशी मागणी राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत केली. My special mention is need for establishment of 150 bedded ESIC hospital at Mulgaon in North Goa district. I rise to draw the attention of the government to the urgent need for establishment of 150 bedded Employee State Insurance Corporation Hospital at Mulgaon in North Goa district in Goa. At present, the ESIC scheme covers over 2.54 lakh insured person and approximately 8.5 lakh beneficiaries in Goa. A large number of these insured persons reside in North Goa district. Currently, Goa has only one ESIC hospital located in Margaon in South Goa district. This results in difficulties for insured workers who have to travel long distance for seeking timely medical attention and treatment. In this regard, it is also important to note that in the 189th meeting of the ESIC, the acquisition of approximately 5 acres of land at Mulgaon was approved at a proposed rate of rupees 14.16 crore for the construction of the ESIC hospital, and accordingly, the sale deed was executed in December 2023, and possession of the land was also handed over to the ESIC by the Goa Housing Board Corporation. This new proposed ESIC hospital in Mulgaon, North Goa district, will be operated directly by ESIC and will cater to nearly 1.35 lakh insured person in North Goa, as well as an insured person is adjoining Sindhudurg district of Maharashtra, which also lacks an ESIC hospital. This new ESIC hospital in Mulgaon is not just a need, it is a critical requirement for the welfare of the insured working population in the North Goa district. I appeal to the government to ensure that the construction of the 150-bedded ESIC hospital at Mulgaon is taken up on priority, and that all pending processes are expedited at the earliest. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. पणजेच्या डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 20 ते 24 ऑगस्ट मजगती असतले शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अलायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड आणि हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820 28 3877 आणि 9326 28 3877. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे